सगळेच व्हेकल चेक केले काय परत गाडयेक तेकाय त्रास जावचो ना, लोकांकूय त्रास जावचो ना. म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन हॅरेसमेंट हो भितर येता किंवा भायर येता ताका जावचो न्ही. कारण बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट आमकां लोकांक वेलकम करपाक जाय, अतिथी भव म्हणून वेलकम करपाक जाय. ताजी गाडी म्हणजे भायर वयता आसतना सुद्दां आमकां परत परत चेक करपाची गरज ना. ह्या सिस्टमांतल्यान आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आतां तरी हे फर्निश केले. हांगासर थोडे सिस्टम एका जाग्यार पडटले म्हणजे पुलिसां खातीर आसतले, पण परत एक्सायज उरलो, APMC उरलो, अशेंच सगळ्या म्हणजे पत्रादेवी पासून गोंया पर्यंत शहरातल्या आणि गावातल्या बायलांनी वेगवेगळे रुचीचे जिन्नस तयार करून स्वयंपूर्ण गोंयची संकल्पना चालीक लायल्या. बायलांनी आत्मनिर्भर जावप गरजेचें, जे वरवीं खऱ्या अर्थान आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन पुराय जातलें अशें मत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलें. लायन्स क्लब दिवचल, शिक्षा विजन दिवचल हांच्या जोड पालवान दिवचलच्या नारायण झांटये सभाघरांत 5 दिसांच्या चवथ बाजाराचें उक्तावण डॉ. शेटये हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार ते उलयताले. आणि अशी कितकीशीच जाणां आसा तुमच्याकडे एंटरप्रायझींग क्वालिटी आसा धंदो करपाची, पण केन्ना परिस्थितीमुळे जायना, जाल्यार प्लॅटफॉर्म मेळना, फायनान्शियल कॅपॅसिटी नसता. हे जरी आज केलेले सगळे हे 3 दिसां पुरतीच विचार करू नका, तुम्ही विचार फुडलो करा. पूण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आनी उलो सेकंड टायम, आणि हे कळटूच 2-3 ग्रूप आसा. ते ग्रूप म्हाका दिसता खास करून ते पणजे वतात एक्झिबिशन, प्रत्येक एक्झिबिशनाक वता. दॅट इज एंटरप्रायझींग. हांगा पासून तुका सगळोच धंदो तुका 100% जातलो अशें हांवूय सांगना, पण म्हाजी सिन्सियर लोकांक रिक्वेस्ट आसा, खास करून हांव पयलीं सांगता, म्हज्या घरांत जितक्यो नेवऱ्यो जाय हांव करूं केल्ले खरेदी. आज हांव म्हाका प्रोग्रामाक वतलो, सो फाल्यां हांव 2 वरां खरेदी करता. हांव सगळे हांगच्यानच खरेदी करता. सो त्या वेळार आमदार येयला तेन्ना हांव सगळ्या भितरकारांक मयेच्या लोकांक म्हणटा, भितर तालुक्याचो प्रोग्राम आसा, की सगळ्यांनी ह्या बायलांची उर्बा वाडोवपाक हांकां सपोर्ट करच्या खातीर हांगा येवपाचें. ह्या कार्यावळींत लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष डॉ. शेखर साळकर, उद्देजक सिद्धार्थ झांटये, विश्वास गांवकर, रंजना वेंगणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या 5 दिसांच्या चवथ बाजारांत 50 स्टॉल्स आसात. तातूंत वेगवेगळ्या आपवावरपी बायलांच्या गटांनी केल्ले खाद्यपदार्थ, कपडे, आरासीचें सामान, हेर मसाल्या सारके घरगुती वस्तू विक्रे खातीर दवरल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 दिसांच्या महाराष्ट्र भेटेर आसात. आयज पयल्या दिसा राष्ट्रपती मुर्मू हांणी कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराक भेट दिवन पुजा अर्चना केली. ते उपरांत राष्ट्रपती वारणा नगरांतल्या श्री वारणा महिला सहकारी संस्थेच्या भांगरा वर्सुकी सुवाळ्यांत वांटो घेवपाचे आसात. आपल्या दुसऱ्या दिसाच्या भेटेंत राष्ट्रपती फाल्यां पुण्यांतल्या सिम्बायोसीस आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयाच्या 21व्या दीक्षांत सुवाळ्याक संबोधन करतल्यो. ते उपरांत राष्ट्रपती मुंबयत महाराष्ट्र विधान परिशदेच्या शतक महोत्सवी कार्यावळींत वांटो घेतली. तिसऱ्या आणि निमाण्या दिसाचे भोंवडेंत 4 सप्टेंबराक राष्ट्रपती मुर्मू मराठवाड्यातल्या लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर ह्या गांवांत बांदिल्ल्या बुद्ध विहाराचें लोकार्पण करतले. ते भायर शासन आपल्या दारी आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ह्या येवजणेच्या लावार्थ्यां वांगडा भासाभास करपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यांच्यान ब्रुनोय आणि सिंगापूर ह्या देशाच्या 3 दिसांच्या भेटेर वतले. आयज नवी दिल्लीत विदेश मंत्रालयाच्या सचिव जयदीप मुजुमदार हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटेचेर पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. ब्रुनोयचे सुलतान हाजी हसलन गोलतिया हांच्या आपोवण्यावेल्यान प्रधानमंत्री 3 आणि 4 सप्टेंबराक ब्रुनोयत आसतले. आपल्या भोंवडेंत ते दोनूय देशांमदी राजनैतीक संबंद घटमूट जावचे हे खातीर भासाभास करतले अशें जयदीप मुजुमदार हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. Our ties have evolved, and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework.
जननायक जनता पार्टीचे आदले फुडारी देवेंद्र सिंग बबली आणि सुनील सांगवान हांणी आयज नवी दिल्लीतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपात प्रवेश केलो. भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग हांच्या उपस्थितीत ह्या फुडाऱ्यांनी पक्ष प्रवेश केलो. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या भाजप प्रदेशाक लागून हरियाणात पक्षाची तांक वाडल्या अशें महासचिव अरुण सिंग हांणी सांगलें. आज श्री देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. संजय कबलाना जी, ये वहाँ पे बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं. उसी के साथ साथ जो आज सुनील सांगवान जी जो ज्वाइन किए हैं, आप सबको मालूम है कि आपके पिताजी श्री सतपाल सांगवान जी का जो हरियाणा में मंत्री थे, बहुत प्रतिष्ठित नाम है. आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है. आज 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है. ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात भाजप वांगडी अभियान मोहिमेक सुरवात करतले. देशव्यापी ह्या मोहिमेत नव्या वांगड्यांची नोंदणी आणि पोरण्या वांगड्यांचे नूतनीकरण जातले. ह्या मोहिमेतल्या पयल्या वांगडी पदाची नोंदणी करून प्रधानमंत्री ह्या मोहिमेक सुरवात करतले. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तांकां सदस्यत्वाचे प्रमाणपत्र दितले. हे देशव्यापी अभियान 2 सप्टेंबर ते 9 नोव्हेंबर मेरेन पावण्याचेर चालीक लायतले. पयलो पावणो 25 सप्टेंबर मेरेन आसतलो. ह्या मोहिमेखाला नव्यान किमान 10 कोटी वांगडी नोंद करपाची मोख पक्षान दवरल्या. प्रदूषणाक आळो घालपी इलेक्ट्रीक वाहनां खरेदी करपा कडेन लोकांचो कल वाडला आनी ह्या वाहनांक लागून जैव इंधनाक सरकार तेंको दिता अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळें. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या जैव उर्जा आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते उलयताले. पुराय संवसारभरांत प्रदूषणाची समस्या गंभीर जाल्या आनी ते टाळपा खातीर जैव इंधन आनी इलेक्ट्रीक वाहनां हांचें म्हत्व आसा अशें गडकरी हांणी नमूद केलां. अर्थीक वेवहार्यता, तंत्रगिन्यान, कच्च्या मालाची गरज आणि बाजार उपलब्धता जैव इंधना खातीर भोव गरजेचें अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. पॅरिस ऑलिंपिकांत सर्तींत आयज 5व्या दिसाक बॅडमिंटन सयत हेर खेळा प्रकारांत भारतीय खेळगड्यांनी आयज बरी सुरवात केली. पॅरा बॅडमिंटन खेळगडो तुळसीमथी मुरुगेसन हाणें आनीक एक पदक निश्चित केलां. बायलांच्या एकोड्या SU5 बॅडमिंटन सर्तींत मुरुगेसनान भारताच्या मनीषा रामदास हिका काल सेमीफायनलींत खेळांत 23-21 आनी 21-17 गुणांनी हारोवन निमाणे फेरयेंत प्रवेश केलो. ह्या जैताक लागून मुरुगेसनाचें रुप्या पदक निश्चित जालां. निमाणे खेळांत मुरुगेसनाचो सामनो चीनच्या यांग कुक्सिया हांचे वांगडा जातलो. पॅरा तिरंदाजी खेळांत संवसारांतलो 1 नंबरचो खेळगडी राकेश कुमार दादल्यांच्या व्यक्तिगत कंपाऊंड ओपन प्रकारांत कांस्य पदका पासून वंचीत जालो. तो चीनाच्या जिहाओ ह्या खेळगड्या वांगडा खेळटना फकत 1 अंकान बाद जालो. निशाणेबाज निहाल सिंग हांणी आमीर अहमद भट P3 मेग 25 मीटर पिस्तॉल SH1 क्वॉलिफिकेशन सर्तींत वांटो घेवपाचे आसात. महाराष्ट्रांतल्या मराठवाड्यातले कांय जिल्हे, तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश ह्या वाठारांत उटंगाराचो पावस सुरू आशिल्ल्यान पुराय जनजीण विस्कळीत जाल्या. मराठवाड्यातल्या नांदेड, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, बीड, धाराशिव ह्या जिल्ह्यांत उटंगाराचो पावस सुरू आसा. कांय जिल्ह्यांनी हुंवाराची परिस्थिती आयिल्ल्यान लोकांक सुरक्षीत थळाचेर हालयल्या. खुबशा गांवांनी उदक भरिल्ल्यान येरादारीचेर लेगीत व्हड्या प्रमाणात परिणाम जाला. कांय जाग्याचेर ढगफुटी सारको पावस पडत आसा. मजगतीं फाटल्या 3 दिसां सावन सेगीत पावस पडत आशिल्ल्यान आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणांत लेगीत जनजीण विस्कळीत जाल्या. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी आनी आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री N. चंद्राबाबू नायडू हांचे वांगडा दूरध्वनी वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. हुंवारग्रस्त वाठारांत मजत कार्य झुजा पावण्यार सुरू आसा. कांय रेल्वे रूळ व्हांवून गेल्ल्यान रेल्वे येरादारी लेगीत खंडीत जाल्या. भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हवामानाविशीं अदीक म्हायती दिली.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.